देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. माती वाचा 20:20 वोड 20 ते 28. जेबेदेवाच्या पुतांची आवय जेजू सोशी आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडे कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली आनी ताणें तिका म्हटलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हटलें, ह्या म्हज्या दोगांय पुताक एकल्याक तुज्या उजव्या हाता आनी दुसऱ्या दाव्या हाता तुज्या राज्यांत बसूंक लाय. जेजून परतीपाळ केलो, कितें मागता तें तुमीच नकलोत. हांव पियेतलो तें पिवोन पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जायत? ताणीं म्हणलें, होय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हजें पिवोन पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक व दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बगर म्हज्या बापान कोणाक तयार केलां तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगांय भावांचेर तिडले, पूण जेजून तांकां आपणा सोशी आपोवन हाडून सांगलें. ओन बावरते मोदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तेन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणोत. तुमचे मोदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मोदें कोण व्हडलो जावंक सोदी तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मोदें कोण पयलो जावंक सोदी तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत एरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बगर एरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्ताचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ देवाचो मोग मनशां सोवे. जेजून संवसारान मनशाची सेवा केली. जेजूचें रायपण सेवेचें रायपण. तो ल्हान खालतो जावन शिसांचे पांय धुता. आयच्या दिसा जेजूचो संदेश आमकां आमचें व्हडपण आमचे सेवेंत आसा. सेवेच्या जिवितांतल्यान स्वर्गीचें रायपण आमकां फावो जातलें म्हूण जेजू आमकां सांगता. आमेन.